नमस्कार, प्रुडंट मीडियाच्या खबरचित्रात तुमका येवकार। आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। अण्णाचो जनलोकपाला खातीर दिल्ली उपास, राजकीय फुडारी आनी हजारांनी लोक जंतर मंतराचेर एकठांय। 27 डिसेंबरा सावन जावपा आशिल्ल्या आंदोलनाची पूर्वतयारी, गोंयकारांचोय अण्णाक तेंको। नामनेचो कार्टुनिस्ट मारियो मिरांडा गायले मरण, गोंयाक नामना जोडून दिवपी महान कार्टुनिस्टाच्या मरणाचेर दुःख उक्तावन मानेस्तांनी ओपली आर्गां, सोमारा दनपारां जातले निमणे संस्कार। गोंयचो फुडल्या 25 वर्सांचे व्हिजन डॉक्युमेंटाचो मसुदो निश्चित, माशेलकार समिती 19 तारखेर सरकाराक दितली अहवाल। मसुदो म्हयनोभर दवरतले लोकां खातीर उक्तो, दोतोर माशेलकाराची माहिती। या सप्तकांत गोंयांत सोनिया गांधीची सभा जवळजवळ निश्चित, मात सभा पणजे दवरिल्ल्यान दक्षिणेंतले काँग्रेसीचे कांय वजनदार फुडारी बेजार, सुधाकर रेड्डीन घेतलो व्यवस्थेचो नियाळ। मायभाशेची सुवात सगळ्यांत वयल्या पावंड्यार, मायभाशेची राखण करपा खातीर गोंयांत करात सत्ता परिवर्तन। योगगुरू बाबा रामदेवाचो मडगांव सभेत उलो, मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीचेर आरोप। आणि खेळामार, केनियाच्या हिलरी टोन अपेक्षेप्रमाणे जिंकली वास्कोची गोवा रिव्हर मॅरेथॉन। भारताच्या सोजी मॅथ्यून दिले बऱ्यापैकी आव्हान, मॅथ्यूक दुसरी सुवात, फकत 10 सेकंदांचो फरक। आता खबर विस्तारान। दिल्ली जंतर मंतरावेल्यान आयतारा अण्णान जनलोकपाला खातीर तिसऱ्या पावंड्यावयले आंदोलन चालू केले। अण्णाच्या उल्याक हजारांनी लोकांनी तेंको दिला। संसदेच्या स्थायी समितीन तयार केलेल्या लोकपाल विधेयकाच्या मसुद्याक विरोध करपाक गोंयासयत हेर राज्यांनी इंडिया अगेन्स्ट करप्शनाच्या वावुरप्यांनी एका दिसाचो उपास धरलो। 27 डिसेंबरा सावन देशभर सुरू जावपा आशिल्ल्या आंदोलनाची पूर्वतयारी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। अगर सरकार इसका इनकार करती है तो देश की जनता खड़ी हुई है। आपके पक्ष और पार्टी के जितने लोग हैं वो हमारे साथ शामिल हो जाए और रास्ते पर उतर जाए। कैसे नहीं करते देखेंगे। सशक्त लोकपाल बिल लाना ही पडेगा। बरोबर 15:15 अण्णा दिल्ली जंतर मंतरार माचेर चढलो। ताका तेको दिवंक हजारांनी लोकांनी जंतर मंतराचेर एका दिसाचो उपास धरला। 4 महिने फाटी दिल्लीत दिसतालें तेंच वातावरण परत जालां। संसदेच्या स्थायी समितीन केल्लो हो लोकपाल विधेयकाचो मसुदो म्हणल्यार सरळ सरळ लोकांच्या तोंडाक पानां पुसपाचो प्रकार। सरकारान संसदेत लोकपालाचेर एकमतान घेतिल्लो थाराव स्वताच मोडला, असो आरोप टीम अण्णा करता। स्टैंडिंग कमेटी केवल एक बात के लिए मानती है और वो बात है कि लोकपाल को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाए। मोदी जी चाहते हैं कि लोकपाल को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, इसलिए प्रधानमंत्री की भी नहीं चलेगी, पार्लियामेंट की भी नहीं चलेगी, केवल एक व्यक्ति की चलेगी। आंदोलकांच्यो मागण्यो आसात त्यो अश्यो। प्रधानमंत्र्याक लोकपालाचे कक्षेत हाडचो, CBI लोकपाला खाला आसची, A ते D मेरेन सगळे कर्मचारी लोकपाला खाला आसचे, सगळ्या राज्यांनी लोकायुक्त नेमचे, सिटीजन चार्टर्स लागू करचो। अण्णाक तेको दिवंक वेगवेगळ्या राज्यांनी इंडिया अगेन्स्ट करप्शनाच्या वावुरप्यांनी आयतारा उपास धरला। गोंयकार पणजे आझाद मैदानाचेर उपासाक बसले। लोक आयुक्त बिल जर युनॅनिमसली पास केला आमच्या असेंब्लीन, ते फुडें कितें जालें, ताचे अप्रुवल कित्याक जायना, कन्सर्ट कित्याक जायना, नोटिफिकेशन कित्याक जायना,
ताचें कारण एकूच, हांकां करप्शन नश्ट करपाची इच्छा शक्ती ह्या सरकारा कडेन ना. हे माचयेवयल्यान लोकपालाचेर भौशीक चर्चा जावची म्हूण अण्णान सगळ्या राजकीय पक्षांच्या फुडाऱ्यांक लोकपालाचेर पक्षांची मतां उक्तावपा खातीर आपयल्ले. भाजपा, दावे आनी एनडीएतले कांय पक्षाचे फुडारी चर्चेत वांटेकार जाले, मात काँग्रेसीचो कोणूच ह्या सभेक आयलो ना. डिसेंबरा सावन आंदोलन आनी खर करपाचें टीम अण्णान थारायलां. ताची ही पूर्वतयारी. लोकपाला विशीं कांय मुखेल मुद्द्यांचेर राजकीय पक्षांनी भुमिका घेतल्या ती अशी. ब्युरो बरोबर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार ओमकार फळारी. नामनेचो कार्टुनिस्ट मारियो मिरांडाक आयतारा फांतोडेर लोटले तांच्या घरा मरण आयलें. तो 85 वर्सांचो आशिल्लो. मारियोच्या फाटल्यान तांची घरकान्न आनी 2 पूत आसात. फाटलो बरोच तेंप जाले मारियोक दुयेंस आशिल्लें. गोंयचें नांव वयर काडपी ह्या महान कार्टुनिस्टाच्या मरणाचेर दुख्ख उक्तावन गोंयच्या वेगवेगळ्या मळावेल्या मानेस्तांनी तांकां आर्गां ओंपल्यात. मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण सोमारा दनपारां तांचे कुडीचेर निमणे संस्कार जातले. मारियोन आपल्या कार्टुना वरवीं फक्त भारतांतच न्ही तर पुराय संवसारांत आपलें आनी गोंयचें नांव केलें. ताची कार्टुनाची खाशेली पद्दत खूब जाणांक आवडटाली. फाटलीं कांय वर्सां जालीं ताका दुयेंस आशिल्लें. कांय वेळचीक हो म्हान कलाकार आयतारा संवसार सोडून गेलो. ताच्या मरणाची दुख्खेस्त खबर गोंयभर पातळटनाच वेगवेगळ्या मळावेले कितलेशेच लोक आनी मानेस्त मारियोच्या लोटलेच्या घरा एकठांय जाले. मारियोच्या मरणाचेर तांणी दुख्ख उक्तायलें आनी मारियोक आर्गां ओंपलीं. I am deeply saddened and devastated that I have lost a friend. The artist community of India has lost a fine, talented artist. Goa has lost its best ambassador ever. Mario's death is a huge loss. You cannot measure his loss. Loss to Goa, loss to the country, and for me a very personal loss because we have been friends for over 50 years. So the great thing about Mario is that he remained quintessentially Goan, but at the same time pan-Indian. मारियोन म्हजे तरी म्हाका तरी ल्हानपणाच्यो यादी तशाक तश्यो ताजे कार्टून पळयलो की जाग्यो येतात. असो परत देर वॉन्ट बी अनदर मारियो. वी हॅव लॉस्ट अ लॉट. ताणें आपल्या कार्टुनाचे मार्फत गोंयाक आनी आमच्या देशाक अख्ख्या जागतीक पातळीचेर नामना मेळोवन दिल्ली. आज ताज्या निधनान म्हाका दिसता गोंयचीच न्ही जाल्यार सगळ्या देशाचें नुकसान जाल्लें आसा. See, it's very important to recognize Mario Miranda as an artist, and what is needed very badly is to have a kind of museum of his work, an archive of what Mario was doing, and I think, and it's very interesting is that we are going to be opening the Rej Magos Fort in about 10 days time, and we are showcasing the opening with a major exhibition of Mario Miranda. लोटले चर्चींत सोमारा सकाळीं 9:30 मीस जावपाचें आसा. उपरांत दनपारां मारियो मिरांडाच्या कुडीचेर निमणे संस्कार जातले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. गोंयचो फुडल्या 25 वर्सांचे व्हिजन दोकुमेंताचो मसुदो माशेलकार समिती मुक्ती दिसा 19 तारखेर सरकाराक दितली. समितीची निमणी आनी म्हत्वाची बसका आयतारा पणजे एका हॉटेलांत जाली. समितीचे वांगडी डॉ. रघुनाथ माशेलकरान प्रुडंटाक दिल्ले म्हायती प्रमाण हो अहवाल सरकारा कडेन दिल्या उपरांत तो म्हयनोभर लोकांच्या सुचोवण्या खातीर उक्तो आसतलो. 2035 मेरेन गोंयांत शिक्षण, भलायकी, कला संस्कृती, उद्देगाची उदरगत तशेंच पर्यावरणाच्या जतनायेचेर डॉ. रघुनाथ माशेलकराच्या समितीन आपल्या अहवालाचो मसुदो तयार केला. डॉ. रघुनाथ माशेलकर तशेंच समितीच्या हेर वरिश्ठ वांगड्यांची पणजे आयतारा बसका जाली. डॉ. रघुनाथ माशेलकरान प्रुडंटाक मसुद्या विशीं सांगलें. We are proposing that on the 19th of December we will present a draft report for public debate to the Honorable Chief Minister of Goa, and then it will be put in the public domain for a month. Education, health, the way the industrial growth should take place, the way we should become a good governance, observing state. I mean, whole range of issues are being considered in that. प्रुडंट मिडिया खातीर ज्येष्ठ खबराकार राकेश कानोळकार आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार. ह्या सप्तकांत गोंयांत सोनिया गांधीची सभा जातली हें जवळ जवळ निश्चित जालां. हे सभेची तयारी चल्ल्या. मात सभा पणजे दवरिल्ल्यान दक्षिणेंतले काँग्रेसीचे कांय वजनदार फुडारी चाळवल्यात. पक्षांतल्या सुत्रा कडल्यान मेळ्ळे ते म्हायती प्रमाण सोनिया गांधी सामका शक्ती प्रदर्शनाची येवजण आशिल्ली.
पूण गोंय मुक्ती भांगरा महोत्सवी वर्साची सभा आशिल्ल्यान ती पणजे दवरप काँग्रेसीक चुकना. सुधाकर रेड्डीन आयतारा पणजे येवन वेवस्थेचो नियाळ घेतलो. गोंय मुक्ती दिसाच्या भांगरा महोत्सवी वर्षा निमतान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंगाची गोंय भेट घडोवन हाडपाचो गोंय काँग्रेसीचो यत्न भोंवडी फुडें धुकलिल्ल्यान फेल गेलो. त्या खातीर आतां काँग्रेसीची राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधीची 17 डिसेंबरात गोंयांत सभा घेवपाची तयारी चल्ल्या. सोनियाची गोंय भेट जवळ जवळ निश्चित जाल्या. पणजे कांपाल मैदानार सभा घेवपाची तयारी चल्ल्या. ही सभा दक्षिण गोंयांत फातोड्ड्या जावची म्हूण दक्षिणेंतल्या कांय वजनदार फुडाऱ्यांनी हट्ट धरला. पक्षांतलीं सुत्रां सांगतात ते प्रमाण ही सभा गोंयच्या मुक्ती दिसाच्या भांगरा वर्साची, राजकीय शक्ती प्रदर्शनाची न्ही अशें म्हूण सांगून पक्षांतले कांय वरिश्ठ फुडारी तांची समजूत काडटात. केंद्रीय रक्षा मंत्री A.K. एंटनीची गोंय भेट निश्चित जाल्या अशें काँग्रेसीचो सचिव सुधाकर रेड्डीन प्रुडंटा कडेन उलयतना सांगलें. डिफेंस मिनिस्टर A.K. एंटनी साहब का प्रोग्राम तो मिला है. साथ में उसी दिन हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कांग्रेस अध्यक्षा का भी यहाँ पे उनका मौजूदगी रहने से गवर्नेंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा. फिर बाकी हमारा जनरल सेक्रेटरी और भी सीनियर लीडर्स भी कल परसों आएंगे. टुमारो वी आर गोइंग टू एड्रेस द PCC एक्झिक्युटिव्ह अँड CLP. रामदेव बाबान शेनवारा गोंयच्या सरकाराचेर केल्ल्या आरोपा फाटल्यान भाजपाचो हात आसा. गोंयची जनता योग्य वेळार रामदेव बाबाक जाय ती जाप दितली अशें रेड्डी म्हणटा. उनका बयान देके इतना पॉलिटिकल बातें राजनीति बातें किया. इनका पीछे RSS और BJP का हाथ है. वो BJP RSS का भाषा बात किया. ये BJP और RSS का जो लिखित रूप में दिए सो स्क्रिप्ट को वो पढ़ के गया. हर बात को हम जवाब देंगे पब्लिक के माध्यम से. वो बाबा रामदेव हो, वो कोई भी हो. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार ओमकार फळारी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.